Papa Benedict सोडावं तें कॅप पडलें तीन दवरा ते मागीर फाल्यां घालया देवा दिन जाला आयच्या सकाळी ताच्या मरणाची रीत आमकां खबर ना पूण जाल्यारय आख्खे पुवीस सभा ही आमच्या भगवंत पापा बेनेडिक्ट सोडाव्याच्या मरणाच्या ह्या संदर्भार दुखेस्त जाता आनी ताच्या आत्म्या खातीर विशेश मागोवंक आनी रुदान करूंक उलो दिता सर्वेस्पर देव तसो आत्मो सर्गींच्या रासांत स्विकार करूं दी पुवीस सभे खातीर ताणें दिल्लें मिसांव खंडीत सर्गींच्या रासांत ताका आनंदाचें जावं पावतलें ह्या दिशेन आमी ताचे पसूत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया भगवंत कुर्साचे कृपेन निवरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सुमेच्या बोडव्यान मुरयेक इसबी हाडली नमान मुरये कृपेन बरयली सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जगूचे जेजो अबळी सुमेची साकर्न नमान मुरये कृपेन बरयली सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरये कृपेन बरयली सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती देवाचे महिमा बसा विनंती कर मागीं हां इसम्या मुडवेच्या बरवी तुज्या पुतान क्रिस्तान म्हूण शोभून घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या क्रिस्तांनी कुर्सारवी जिवनपुराच्या आनंदाक आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या दस्तानांनी वतन मागता हांव त्याच क्रिस्तांच्या मरिफात आमेन महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रडण्या सर्गींच्या त्यान म्हाका दिलाय तुजे दोनी मदीं जोडाय म्हाका राखणी सांबाळ सलय आमेन एकडी बरदोळ्यात आमी आमच्या आमच्या कुटुंबा देवा दिन जाल्या सर भाव भयणी सुगडास कडिया कुटुंबाच्या संन्यास सुगडास कडिया तांच्या आत्म्या खातीर मागया प्रतिरितीन आमी मागया ह्या वर्सा आमच्या मदें आसून देवा दिन जाल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीच्या आत्म्या खातीर मागया आज प्रतिरितीन मागया बापा बेनेडिक्ट सोडाव्याच्या आत्म्या खातीर मागया सुरेस्पर देव सगळ्यांक ससान विशव फोव करून दी म्हूण मागून सांगाता आमी म्हणया ससनाचो विशय उदी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन ससनाचो विशय उदी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन ससनाचो विशय उदी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मगर बाबणी तुमचे लागीं विनंती आसा दयाकन फाटीं बसून नाकात मुखार येया उपरांत आराधन जाताना मस्त लोक मिसाक येता आसतना तांकां मागीर भायर रावंक पडटलें देखून दयाकन मुखार या हांव पयजें म्हणना सोमयेच्या मोगान बरोवन तुमी मुखार येया सुरेस्पर देवान बरें वरस आमकां फावो केला दाखोवन वेला असो उपकार जावन दयाकन मुखार येवचें आनी गोडी परिशदेचे संदे आदले आतांचे आसात दयाकन तांकां मुखार धाडा आनी मुखले बसका स्विकार करूंक तांकां कुमक करा आतां आमी आराधन सुरू करता आराधनाचें गीत आमी गावया तुमची मोबायलां कितें आसात स्विच ऑफ करा आनी भायर कोणी आसात आराधनाच्या वेळार दयाकन भितर येवचें आनी बसचें आराधनाच्या वेळार कोणूच उलोवचें वा आसचें खेळचें न्ही आनी आज प्रतिरितीन आमी मौन सांबाळूंक जाय कित्याक आमचो पापसेब आदलो देवा दिन जाला देखून ह्या संदर्भात तो इरादो मोतीन दवरून भगवंतपणान ह्या आराधनांत बांठली जावंक आनी आम्हा हर एकल्यां खातीर मागोवंक विनंती करता आराधनाचें गीत आमी गावया Jani
kalsata Injak niya Tuhan Segles kota Itulah pun sekung Bungkus noso एक सूत्र तुझा एक सूत्र तू बाबा तिरमुसो देवपूत सांगता ते देवपूत सांगता ते भक्तीन सत मानता भक्तीन सत मानता हे सताचे उतर हे सताचे उतर सत मानता देवपो सांगता ते देवपो सांगता ते भक्तीन सत मानता भक्तीन सत मानता हे सताचे उतर सत स्मरण मागता देवपो सांगता भक्तीन सत मानता हे सताचे उतार सत स्मरण मागता उंड्या रूपार हजरतच्या म्हज्या जेजू तुका जावं वरदान तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तूं सर्पद्वेदार तुमकां कुळदार तूं विश्वासी तूं मैपसे देव आम्हा हर एकल्याची जतन करताय हे पवित्र अल्तारीर उंड्या रूपार आमच्या मध्ये आसाय डिसेंबराच्या 31 तारखेच्या 2022व्या वर्साच्या निमाण्या घडी आमी आसाव आमकां राखून सांबाळलेलो देव तो आमच्या मेटामेटांनी पावलां कडून आमकां संगत दिल्लो देव तो आम्हा हर एकल्याच्या कश्टां सुखांत दुखांत वांटिली जाल्लो देव तो आमचे विडा गुण केल्लो देव तूं आमकां राखून व्हेल्लो देव तूं आमकां वचून पटयलेलो देव तूं आमच्या आकांताच्या काळार आमचे संगी आसून दैत दिल्लो देव तूं तुका जावं महिमा तुका जावं वरदान तुका जावं स्तुती अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू देखन बसया मुगल भाव भयणीनो आमचो सुमी आमच्या मदें आसा 2022व्या वर्साच्या निमाण्या दिसाच्या संजेच्या वक्ता ताणें केल्ल्या मातकार्यां पासून आमी हांगासर आज ताका अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आनी मुखल्या वर्सांनी ताची मजत मागोवंक आमी हांगासर आयल्या ताची बेसांवां मागोवंक बेसांवां जोड घेवंक आमी आयल्या देखून ह्या सुमयाची स्तुती करया कीर्तन 117 म्हणटा सर्वपर्जानो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताच्या नांवाची स्तुती करा ताच्या मातकार्याची स्तुती करा कित्याक तो मात्र देव ह्या देवा भायर दुसरो देव ना ह्या देवाची स्तुती करया उबी रावन हें गीत आमी गावया माधुर तळ्यान आमी 5 नंबर सांगात सर माधुर तळ्यान म्हणलें गीत आमी गावया उबी रावन ताका हरसिया ಸಂಘ 391
मधुरतळ्यान आमी सुम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गाव्या मधुरतळ्यान आमी सुम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित करत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गाव्या सर्वेस्परान रचला सगांनी संसार ताचे धांवन येता आमकां आदार आपले सावळेन तो आमकां दवरता वायटा विघ्नांनी आमकां निवारता आपले सावळेन तो आमकां दवरता वायटा विघ्नांनी आमकां निवारता मधुरतळ्यान आमी सुम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित करत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गाव्या सर्वेस्पर देव आमचो दयाळ काकुळदार रागार जावं सुखास मोगान भरपूर सकला पडलेल्यांक हातीन उखलता आपल्या भक्तांची मागणी आयकता सकला पडलेल्यांक हातीन उखलता आपल्या भक्तांची मागणी आयकता मधुरतळ्यान आमी सुम्या करसिया ताच्या मनाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गाव्या मधुरतळ्यान आमी सुम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया ताळयो पेटोवन भक्तीन ताका गीत गाव्या अर्गां तुका सुमियां जेजू ओगळाप तुका सुमियां जेजू आराधन तुका सुमियां जेजू वंदन तुका सुमियां जेजू जय जय तुका सुमियां जेजू प्रणिपा तुका सुमियां जेजू वंदन तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका सुमियां जेजू बशी आमी मुगे भावांनो भयणीनो ही घडी बरो सुमिया कमी पळया ही घडी बरो सुमिया पळया वर्साचो निमाणो दीस थोड्या घडयांनी हे नवें वर्स आमी पळयता 2023 वर्स हे फाटल्या थोड्या वर्सांनी आमी फाटीं गेल्या जाल्यार सुरेशपराची दया वर्त्या रितीन आमचें तें आसा 2019 वर्स संपोवन 2020 वर्सा पांय तेंकतना आमकां तो संतोश भोगलो पुढो 2020 वर्सा मार्चा एप्रिलांत आमकां एकारे दिसो आकांत कोरोना म्हणले पिडेचो आकांत ताजे उपरांत कांय इल्लें उक्तें जालें लॉकडावन फाटीं काडलें इगर्जीन मिसां सुरू जालीं न्ही गे आमी 2020 वर्स सुरू करतना आमी स्वप्नांत चिंतूंक ना इगर्ज्यो बंद जातल्यो आमी मिसाक वचना घरांत रावन माध्यम मुखांतर आमी मीस भेटयतले असली परिस्थिती येतली म्हणून आमी वा संवसाराच्या खंयच्याच मनशान चिंतूंक ना आनी अशें घडलें घडोवन जाल्या उपरांत परत इगर्ज्यो उक्त्यो जाल्यो मिसां घेवंक सुरू केलें
आमी काही लोक सुद्दां बाजू हरशींचे बरी आचरण करूंक सुरू करतना 2021 वर्स आयलें. 21 वर्स आमकां समृद्धीचे सुखाचे जावंक पावतले म्हणल्यार संतोशान आमी आचरण केलें. आनी पूण 21 वर्सा परत एप्रिलांत भिरांकूळ ल्हार आयलें आनी आमकां हर एकल्यांची देसवाट जाली तें आमी जाणाव. पण तेय सरी आमकां देवान एक अवकाश दिलो, आमकां राखून व्हेलें आनी 2022 वर्स आमकां फोव केलें. आदल्या वर्सा 2022 वर्स आमी सुरू करता आसतना आमचे थंय कावजिनी आसली, आमचे थंय बेरांत आसली, आमचे थंय बें आसलें. खंय तरी परत असली मारेची पिडा येतली, आमकां ग्रास येतली म्हणलें भिरांत आमकां आसली. देखून हाक बोब मारना देवा लागीं आमी विनंती केली. आनी 2022 वर्स तसल्या भिरांकूळ मारेकार पिडेंतावन आमकां सुटका दिवंक शकलें. आनी आमकां आज हांगासर परत ह्या देव टेंपलांत डिसेंबराचे 31 तारीखेर देवाक अर्गां दिवंक आनी नव्या वर्साक ताची कृपा आनी बेसांव मागूंक फोव केलें. त्या देवाक जावं अर्गां, त्या देवाक जावं महिमा सस्ताच्या सस्नाक. वो तो देव तो अब्राम असो, देव तो इसाक असो, देव तो जाकोब असो, देव तो सगळ्या इस्रायल असो, सगळ्या मनशा कुळ असो देव. विश्वासी देव कित्याक म्हळ्यार आपल्या परजेक दिल्ल्या करार असो, आपल्या परजेतें केल्ल्या करार असो ताका उगडास आसा. आपल्या परजेतें ताणें दिल्ल्या त्या बसवणेचो उगडास ताका आसा आनी तो ताच्या बसवणेन सदांच विश्वासी. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आपल्या किरकोळ ह्या रचनेचेर बवरतो देव विश्वासी रावता जाल्यार आमी ताचे थंय विश्वासी रावूंक जाय म्हणलें सत आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, किर्तनगर ताच्या सगळ्या किर्तनांत ह्या सुरेस्पराची स्तुती करता आनी कितेंय करता ह्या सुरेस्पराचें नांव वर्णिता. सदैव जावं सर्वेस्पराचें नांव आतां आनी सदां काळ. मनीस मात्र न्ही, मन जाती, प्राणियां, सुकन्यां, सर्व जातीची जिवी हे सुरेस्पराची स्तुती करूं. न्हंयो, बांयो, दर्यो, व्हाळां सगळी सुरेस्पराची स्तुती करूं. आकाश मंडळ आनी सगळीं तारां नखेत्रां सर्वेस्पराची स्तुती करूं. सगळो मनीस आनी सगळी मनजात सर्वेस्पराची स्तुती करूं. कित्याक तो एक मात्र देव, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज काल आमी पळयता लोक मनशाची स्तुती करता पण देवाची स्तुती करूंक नरगता. मनशाची स्तुती करच्यांत नंबर 1 स्थान घेता. थोडे पोटी पळयता आमी टोस्ट रेज करतना जावंक पुरो, श्रद्धांजली भेटयतना जावंक पुरो, वा कोणाकी सत्कार सन्मान करतना आमी मनशां पुगारता ताचे बरे गूण मात सांगता, पाड काही सांगिना आनी तो चिंता पूण घेवन तो सय. पण ताची स्तुती केल्ल्यांत ताका संतोष मेळत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा, मनशाची स्तुती करची न्ही, बगर देवाची स्तुती करूंक जाय. देखून आज आमकां देवाची स्तुती करच्या एक अवकाश फावो जाला. त्या पसत देवाक आमी अर्गां दिवया. वो एक मात्र देव, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना म्हणलें सत आमी मतीन दवरया. थोडे पटी अशें मनशाची चिंता बसा. ल्हानपणार भुरग्यांक आवय बापूय ह्या देवाची वळख करून दितात आनी भुरगीं बारी संतोशान ह्या देवाची स्तुती करतात. पयसतान देवाक फ्लायंग किस करतात, जेजू जेजू म्हूण आपयतात आनी जेजूचे पिंतोर मेळ्ळे कडेन धांवतात, किस खाण घेतात. असलो एक भक्त, असले एक मोग आवय बापायनी भुरग्यांचेर वतुल्लो आसा. आनी भुरगीं कांय व्हड जावन येताना तांच्या मतीन बघता देव खंय आसा, देव ना म्हूण बघता. मिसावेची गरज ना, रेतीरेखवेची गरज ना, देवाचे उतर आयकुवची गरज ना, देवाचे उतर वाचची गरज ना. म्हजी शकत, म्हजी सबाय, म्हजे शिकाप, म्हजी जाणवाय सगळें सापणाव सकता म्हणले एक चिंताप तांचे ते उपजता आनी गरजे तावन देवाच्या उतरां तावन ती पयस वेतात. पूण जिवितांत एक आकांत आयलो म्हणटाना, कर्ग आयले म्हणटाना, काही नुकसान जालें म्हणटाना, पिडा शिडा आयली म्हणटाना तसो देवाचो परत उडास येता आनी म्हणटा म्हजे बसत मागा. सुरेस्परा देवाची काकुळत मागा, बेसांव मागा म्हज्या पासत म्हूण आमी आकबोब मारता. मात्र न्ही, आमी हेरां कडेन मागोंक विनंती करता. ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आदी आसलो, तुज्या बाळपणान आसलो देव आतांय आसा आनी मुखारी आसतलो. सदांच तुका राखता तो, सदांच तुका सांबाळटा.
पूण त्या देवाची तुका विसर पडली जाल्यार रे तुजी विसर देवा कधीच पडना म्हणलें सत आमी जाणा सांगूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमी उबी रावया ही गीत आमी गावया. गीत गाया सोम्याक म्हणलें गीत भक्तीन आमी गावया. गीत गाया सोम्याक उबी रावन ही गीत गावया. उबी रावूंचो संकेत सुरेस्पराच्या मानाक आनी महिमेक स्तुती आनी मान दिवचो. देखून उबी रावन हें गीत आमी गावया. पान नंबर तुमच्या बुकांत 388. गीत गाया सोम्या गीत गाया दुनिया संतोषाची बोबाट मारा. हरसिया राया कामच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा. गीत गाया सोम्या गीत गाया दुनिया संतोषाची बोबाट मारा. हरसिया राया कामच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा. गीत गाया सोम्या आज मोजे संगी वंदन ताका करया आमी. निजाय की सोमी बोवरतो महिमा आनी मानता फावो. गीत गाया सोम्या गीत गाया दुनिया संतोषाची बोबाट मारा. हरसिया राया कामच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा. गीत गाया सोम्या गीत गाया दुनिया संतोषाची बोबाट मारा. हरसिया आमच्या राया हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा. अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू अर्गां जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बसया मोगळ भाव भयणीनो फाटल्या वर्साक आमी गेल्या जाल्यार तुमच्या घराक तुमी वसा काही बरी बरी कार्य जाल्लीं आमकां दिसून येतात न्ही. एक आमच्या घरांनी बरी काही कार्य आसलीं जाल्यार जावं पुरो कासाराचें कार्य जावं पुरो रोसाचें कार्य जावं पुरो कुमगाराचें कार्य जावं पुरो खंयचीं मिसां सगळीं तुमी फाटल्या वर्सा केल्लीं आसा जाल्यार उडास करा. सुरेस्पराच्या आशिर्वादान तीं सगळीं बरीं जाल्यान. पावसिले दीस आयले पिरंकूळ पावस आयलो वारें आयलें गडगडे आयले झगड्यांनी आयलें आवड आयलें आनी आमकां सुरक्षीत देवान सांबाळ्ळां. आमचीं भुरगीं परगांवांत आसात काम करून आसात तांच्या कामांत भद्रते मेळ्ळ्या तांच्या कामाचो फळ मेळ्ळा सांबाळ मेळ्ळा आनी सगळें जालां. आमचीं भुरगीं आसात दिसपट इस्काला गेल्यांत आनी वचून आसात रिक्षार वेतात बसार वेतात कारांनी वेतात वाहनांनी वेतात. सुरेस्परा देवान तांकां राखून सांबाळ्ळां. आमी दिसपट तो वावर केला आमच्या वावरांत येतेच प्रतिफळ दिला. आमी दिसपट तें पैण केलां आमच्या पैणांत ताणें आमकां राखून व्हेलां न्ही. आमकां पिडा आयिल्ल्यो आसात ताप आयिल्लो आसा तकली पडपड आयिल्ली आसा आतां पळय गांठी दुखी जाल्ल्यो आसात पेंगटां दुखी जाल्ल्यो आसात. आमच्या कुटुंबाचे सांदे विशेश करून अस्वस्थ जावन आस्पत्रेंत आसलेले आसात आनी सुरेस्परान देवान आमचे दया दाखयलेली आसा. हे सगळे दयेचो उगडास काडया.
ताका आमी अर्गां दिवया. मात कार्यां मुरयेच्या जिवितांत मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत ती ताणें केल्लीं आसात. एक घडीभर उडास काडया आमी. फाटल्या वर्सा 2022व्या वर्सा ताणें केल्ल्या उपकाराचो आमी उडास काडया, ताका आमी अर्गां दिवया. बट दोळे धांपा, तुमच्या हातां तुमच्या हृदयाचेर दवरा. ताणें केल्ल्या तुमकां प्रत्येक उपकाराचो उडास काडा. सर्व आमचीं कार्यां, आमचे संभ्रम, आमची फेस्ताचीं आचरणां आनी आमचे सगळो वावर, आमची मेहनत, आमची कश्ट, आमची दूख सगळें आमकां फूड करूंक ताणें आदार दिला. आमच्या कुटुंबांत सूख दिलां, समाधान दिलां, संतोश दिला, दिसपडतो ग्रास फावो केला. हे सगळे मातकार्यां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या मातकार्यांचो उगडास काडून देवाची स्तुती करन, सुमयेची स्तुती करन हें गीत आमी गावया. तुवें केलें सुमया विचित्रां म्हणलें गीत आमी गावया. पान नंबर तुमच्या बुकांत 397. सगळ्या मुझ्या जिवितां स्वादीक तुझी दैवीक उतरां घासतात सगांनी संवसारा. तुवें केल्या सोम्या विचित्रां सगळ्या मुझ्या जिवितां स्वादीक तुझी दैवीक उतरां घासता सगांनी संवसारा. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोश पावता. रसनेक म्हाका उंचुबारता, वैभव तासो प्रगट जाता. म्हजो जीव सर्वेस्पर गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोश पावता. रसनेक म्हाका उंचुबारता, वैभव तासो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता, महिमा तुझी वर्णिता. अंतराळ पातळ सरना वाडता, आनंद सोम्या तुजो गजता. सगळी सृष्टी तुका गायता, महिमा तुझी वर्णिता. अंतराळ पातळ सरना वाडता, आनंद सोम्या तुजो गजता. म्हजो जीव सर्वेस्पर गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोश पावता. रसनेक म्हाका उंचुबारता, वैभव तासो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची स्तुती गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनेक म्हाका उंचुबारता, वैभव तासो प्रगट जाता. वैभव तासो प्रगट जाता. मगळ बाबडीनो घडी बोर परत आमचे दिश्ट सुम्याचेर कंसया पळय म्हज्या मगाच्या बाबडीनो आसा मी हांगासर आसा हांव सुम्या मुखार.
तुम्ही आमकां आपयता येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो येया वर्साच्या निमाण्या घडये तुमी आसात येया म्हजे लागीं येया कित्याक हांव बळ्यांनी घालता काळज सो म्हजे लागचें शिका येया पळय म्हणजे मगाच्या बाबडीन आमी सुमया बरी बळयांनी घालती जावंक जाय पूण आज कडया ते दीस ह्या वर्सा कोणाक आमी दुखयलेलें आसा जाल्यार कोणाक आमी दुखयलेलें आसा जाल्यार बरो कुटुंबान जियेतना म्हज्या पाड उतरांनी हांवें घोवाक दुखयलां जाल्यार बेजार केल्या जाल्यार काही म्हज्या पाड उतरांनी वा पाडकन्यांनी म्हज्या बायलेक हांवें दुखयलां जाल्यार उडास काडा तुमी दोळे धांपा नीट बसा एक घडी भर उडास काडा तुमच्या पुताक हांवें दुखयलां जाल्यार म्हज्या दुवेक हांवें दुखयलां जाल्यार म्हज्या आवयक हांवें दुखयलां आवय देव जावं म्हज्या बापायक हांवें दुखयलां ताचें उतर आयकनासतना तांकां पाटी उलयलां तांणी सांगिल्लें काम करूं ना म्हज्या सुकुशे प्रमाणे जियेलां जाल्यार एक घडी भर उडास काडा सुमेलाचे बक्षणें मागा वडिलांक आमी काल जावं ना वडिलांक आमी अपमान केला पवित्र सभेच्या मणियरांचें नांव पाड केलां तांकां अपमान केला तांचे विशयान उलयल्या जाल्यार आमी बक्षणें मागी आमचो वावर बरें करूंक जाय आसलो आमी करूंक ना आमी आळशीपण दाखयलां 2022 वर्सा हांवें जायतें आनीक बरें करयेचें आसलें हांवें करूंक शकूंक ना जायते अवकाश आसले बरें शिकोवंक बरें मार्क्स काडूंक बरें शिकोवंक ना मोबायलाचो गुलाम जाल्लो आसा मोबायलांत हांवें वेळ करचो ना जायते हांवें मार्क्स उणें काडलेले आसात आवय बापायन सांगतना हांवें बिलकूल आयकूंक नासलेले दीस आसात उडास काडया ते बक्षणें मागया सुमेलाची बक्षालाची मागया आवय बापायक आमी तांच्या कामान कुमो करयेची आसली आमी करूंक ना आमी आमच्याच कुशे प्रमाणे येयल्या आमी पाठी वले येयल्या सुमेलाचें बक्षणें मागया आमी तशेंच आमी कितेंय हेर पातकां केल्यां जाल्यार ह्या वर्सा सुमेलाचें बक्षणें मागया सुमी आमकां बक्षी सुमी बक्षी म्हूण मागया एक घडी भर आमच्या हात आमच्या त्याचे दवरया सक्कडी नीट बसया दोळे धांपया हांव एक श्लोक म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया म्हणा काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया राग केला सोमिया मुसर केला हगे मतीन धरला वायट चिंतला वायट उलयला हेरांचे कुडी काडल्यात हेरांचें नांव पाड केलां स्वार्थी जाला सोमिया आळशी जाला आनी जायते वायट केला पेल्याचें मन दुखयलां पेल्याच्या दोळ्यांत तें दुखांत वयल्यांत गर्वी जाला अहंकारी जाला आनी केल्ल्या सर पातकाची दूख धरता सोमिया बक्षणें मागता आनी म्हणटा काकुळत मोजी कर सोमिया 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 तुझे उतर आयकूं ना सोमिया तुका फावो तो मान दिवंक ना तुजें नांव व्यर्थ काडलां ऐतारसून भगिवंतपणी सांबाळूंक ना पवित्र एवकरिस्तान तूं करोस आजारा साई म्हूण पत्त येवंक ना तुजी केळुकलां केल्यान तुका हांवें वायट केलां तूं आसाय म्हण हांव पत्त येवंक ना तुजी स्तुती करच्यान पाटी सरलां तुका आराधन करच्यान तूं पाटी सरलां तुजें दुबावलां सोमिया तूं म्हजे सवे आसाय म्हण हांव दुबावलां
पक्षाने मागता हांव सोम्या तुझे उतरा विरोध केल्ल्या पासून भवार्थ दंडळलेल्या पासून संस्काराच्या कार्यांत भवार्थान वाटेली जायनातलेल्या पासून तुका आमी दूख दिला सोम्या पश्चात्तापावता हांव पक्षाने मागून म्हणटा हांव काकुळत मोजी कर सोमिया 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 प्रदळे दांपून बोगस सोमिया म्हजी पातकां बोगस म्हणलें एक 2 चरणाचें गीत आमी गावया बोगस सोमिया बोगस म्हजी पातकां म्हज्या कुटुंबाच्या सण्याची पातकां म्हज्या आवय बापायची पातकां म्हज्या पुता धवेची भुरग्यांची पातकां म्हज्या भाव भयणीची पातकां म्हज्या सेस सामराची पातकां म्हजी पातकां म्हज्या दुस्मानाची पातकां सगळी बक्षीस सोमिया बोगस तुजी काकूळ तूं म्हज्या कुटुंबाचेर दाखय तुजी काकूळ ताका संवसाराचेर दाखय तुजी काकूळ आम्हा हर एकल्याचेर दाखय परत 2023 वर्सा ती कर गायना जावच्याक राखून सांबाळ स्वामी बोगस आम्हा हर एकल्या बोगस म्हूण मागया बोगस सोम्या पातका मुची बोगस बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातका मुजी बोगस पातका मुची काकुळत मुजी कर ये देवा काकुळ मोची कर ये अगणित काकुळते अगणित काकुळ अपराध मुझे काढ सर पुसून अपराध मुझे काढ सर पुसून मुझे पाव बीर मोती बोगस बोगस सोमिया पातका मुझे बोगस पातका मुझी गुन्यांव मुजो दून काढ सोमिया गुन्यांव मुजो दून काढ सोमिया कर तूं नितळ म्हाका कर तूं नितळ म्हाक अपराध मुझे हांव वळखता अपराध मुझे हांव वळ पातक मुझे रडता पातक मुझे रडता बोगस सोम्या बोगस सोम पातका मुजी बोगस पातका मुजी बोगस बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातका मुजी भोग तुझेर हांवें पाप धरलें तुझे हांवें पाप धरलें गुन्यांव हांवें केलो गुन्यांव हांवें केलो गुन्यांवकार जावन हांव जल्मलो गुन्यांवकार जावन हांव जल्मलो पातकान गर्भ संभोवलो पातकान गर्भ संभोवलो बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातका मुजी बोगस पातका मुजी बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातका मुजी बोगस सोम्या पातका मुजी बोगस म्हाका नितळ करे तुझे पवित्र रगत शेणून म्हाका तूं नितळ करे म्हज्या पातकाची सगळी खातां
धून नितळ कर सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका धून नितळ करी तुझ्या मानाक आनी महिमेक नवें वर्स म्हाका आशिर्वादाचें जावं दी सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन मगळ बाबडी ना परत आमी एक बडी सोम्याची दिश्ट घाल्या नवें वर्स 22 नवें वर्स 2023 वर्स आमी थोड्या घडयेन सुरू करता ह्या वर्सा कितें जातलें आमकां कळीत ना येवच्या वर्सा येत्त बांकार आमी बसून आसतले हांगी येवच्या वर्सा ह्या सुवातेर रावून हांगासर आराधना करूं म्हाका फोव जाता गे नेना फाल्यां कितें घडता तें आमी नेना पूण आमी आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पण दिवंक जाय आदी आमचें सवय आसलें नवें सुरवात केल्लें जायते जाण आमच्या मदें नात वय गे काल आमच्या मोदीची आवय सरली सकाळी 100 वर्सां भरती न्ही आज एका पाद्र्याबाची आवय बाप नवीन डिसोजा बांबील फिरकजेसो ताची आवय सरली आज पापा बेनेडिक्ट सळावो सरलो आनी जायतीं जाणां त्या वतीन जाल्यांत आसतलीं येवच्या वर्सा आमकां हें बाग फावो जाता की ना गोत्तू ना तुमी जाणांत एक भुरगें संवसारी जल्मतना ताका आवय आसा म्हूण कळीत ना ताका बापूय आसा म्हूण कळीत ना ताका भाव आसात भयणी आसात घर आसा कुटुंब आसा म्हूण ताका बिलकूल कळीत ना तें भियान भियान रोडोन कावजन ह्या भुमी जल्मता कित्याक जल्मता देवाचेर विस्वास दवरून जल्मता देवाचेर कितलेशे भुरग्यांक थोडे पोटी तुमी जाणांत कसल्या डब्यांत उडयलेले आसा खंय बोल्यान दवरलेले आसा आनी तीं भुरगीं कोणाच्या हातान मेळून उंचल्या पावंडा पावलेलीं आसात उंचल्या पावंडाक पावलेलीं आसात देखून आमचे जिवीत सोम्याच्या हातीन दवरिसाय देखून सोमी म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भांत रसचे आदीं म्हाका तुजी वळख आसली तुज्या आवय बापायनी तुका नांव दवरच्या फुडें तुजें नांव म्हज्या हाताचेर हांवें लिखलां हे संवसारांत तुजी आवय तुका सांडीत तुजो बापूय तुका सांडीत पूण हांव सांडिसो ना थोडे फावटी भुरग्यांक आवय बापूय नाका जातात थोडे फावटी कित्याक म्हळ्यार भुरगीं काजर जावन ताच्या पतीने सांगता भुरग्यांक सांगता बरें करून जिवन आसतना हांगासर उतर प्रायाक पावलेली आवय बापूय आसा जाल्यार कितें करतात जाल्यार तांकां ती पयस धरूंक आशयतात मम्मी डाडा कितलेय पयशे आमी तुमकां धाडटा टेन्शन करनाकात बरें करून रावा पयशांची कत करनाकात म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार आमच्या सांगाता रावल्यार तुमकां डिस्टर्ब जाता आनी आमच्या भुरग्यांक डिस्टर्ब जाता थोडी भुरग्यांनी म्हणचें आसा मम्मी डाडा व्हडले मायक तुंय घट दवर तिणें घरा आसल्यार म्हाका पसंद जाना म्हणचें आसा मुजतलीं नात्रांय आसात थोडी फावटी आमच्या घरांनी व्हडले फ्रीज दवरूंक व्हडली कितें टी व्ही दवरूंक व्हडल्यो खाट दवरूंक जागो आसा पूण आवयचो ल्हानसो एक बांक दवरूंक थोडे फावटी आमच्या घरांनी सुवात ना तसली परिस्थिती आसा आनी तसल्या परिस्थितींत त्या आवय बापायक भोगचें दूख ल्हानपणार ह्या आवयन ह्या बापायन ह्या भुरग्यांक कितलें बरें करून वागयलां पूण व्हड जातस कितें जालें तसलो मोग तसो संतोश ह्या भुरग्यांक दोन मेळोंक नाने म्हणलें एक दूख संवसारांत घडता म्हज्या मोगाचें म्हाका घडना तुका घडना जावंक पुरो हें घडता असो अनुभव म्हाका आसा जायतीं जाणां येतात हांगासर रडून रुदान करून येतात पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणेन आज जायतीं जाणां ओल्ड एज होमांत आसात कित्याक घरांत रावंक एकल्यांक जायना देखून ओल्ड एज होमीन रावतात थंयसर पुताची सुनेची दुवेची जावयाची वाट पळोवन आसात संवसारांत
ते पटी भुरग्यांक आवय बापाय नाका जातात आनी आवय बापाय थोडे पटी भुरगीं नाका जातात. तूं नाका म्हाका वच घर सोडून वच तुजे इतल्या तूं राव म्हणजे आवय बापाय आसा. ह्या संदर्भार देव म्हणटा आवय सांडीत बापय सांडीत हांव तुमकां सांडिसोना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें वरस मोकलें आमकां कितें घडटा आमी नेणाव कितें जाता आमी नेणाव. देखून हें सगळें वरस 2023 वरस सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया तुमचे हात उदारे धरा नीट बसा. सोम्या समर्पण करा सोम्याक समर्पण करा. तुमची सगळी कुडींतली पिड्या शिडा तुमचें घर कुटुंबाचो संदो तुमचे पती पतीन तुमची भुरगींपणां तुमचे आवय बापय भाव भयणी कुटुंबाची शेजारची इश्टा मित्रां परगांवांत आसात सगळे तुमचे कश्ट तुमचे वावंट सगळे सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. तुमी फुडें कितें घडटा आमी नेणाव पूण सोम्या हें वरस तुज्या हाती समर्पिता. तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका चलय तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका सांबाळ तुजे कृपशे प्रमाणे म्हाका जैत लाभय तुजे कुशे प्रमाणे येवंक आसचे कश्ट सुख दूख सगळे फूड करूंक कृपा दी म्हण मागया मागया. संवसार तुका संडीत तरी हांव संडिसोना म्हणलें गीत आमी गायतना सगळें तुमचें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. सोमी तुमकां सांबाळटलो सोमी तुमकां आदार दितलो तुमकां बेसांवांनी भरतलो. संसार तुका सांडीत तरी हर मनीस तुका करीतना तरी अन तूं न्ही म्हाका हांव संसून तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अन तूं न्ही म्हाका. आवयचे कुशीन आसतना हांवें तुका विंचला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां. ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव संसूल तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अन तूं न्ही म्हाका. सांडीत गिये कावय नेण्ट्या बाळाक आपल्या हांव संडीत तरी हांव संडिसोना हांव संडिसोना. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव संसूना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अन तूं न्ही म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव संसून तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अन तूं न्ही म्हाका अन तूं न्ही म्हाका अन तूं न्ही म्हाका. हो सगळो संवसार सांडीत तरी हांव तुका सणसोना म्हणटा स्वामी. ह्या सुमेचेर बरोवस दवरया ह्या सुमेचेर पातळी दवरया ह्या सुमेचेर विस्वास दवरया. मुखाच्या भाव भयणीनो परत एक घडी भर आमी सोम्या पळया. तुमी जाणांत तुमी दर्या तडी खंडीत गेल्यात आसतल्यात आमी दर्या तडीत आसता दर्यात कुर्शीन आमी एक दिश्ट लायली जाल्यार लारां थोडीं ल्हान थोडीं व्हड लारां येवनूच आसा.
तातूंत थोड्यो थोड्यो धाकट्यो दोणी मासली बागोवंक वयतले मोगोर ती दोन वचून हेचें पळयता आमी लारांक थोडे पटी ती बुडुल्ले बरी दिसता थोडे पटी वयर आयिल्ले बरी दिसता न्ही पूण जाल्यार ती दोन सोमको जी चलना रावना ती कश्टांनी म्हणले करी सोमकून वेता त्या लारांक फूड करन ती वेता आमच्या जिवितांत जायते पटी कश्ट अनवरां येता आसतना थोडे पटी आमी कंगल जाता थोडे पटी निराशी जाता विशाल दर्जो म्हणल्यार संवसारांत हांव एक दोन कशें समकताना वारें वादळ म्हणलें नुकसान भिरांकूळ लारां म्हणलें पिडा शिडा म्हज्या कुडीक म्हज्या जिविताक अडसताना मारतना हांव कंगल जाता पुरेकली स्त्री काजर जावन 6 म्हयने जाल्यात मात्र फोन करता आनी म्हणटा फादर म्हाका जिवंक वचूं नाका सुसायड करया म्हूण बगता कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतिल्लो नवरो म्हाका मेळोंक ना चिंतिल्लें घर म्हाका मेळोंक ना म्हजी सासूमाय भिरांकूळ म्हणजे घराणें तें एका रितीचें भिरांकूळ वातावरण म्हाका त्या घरा वचूंक नाका म्हाका सुसायड करया म्हूण बगता हांवें म्हळें जिवितांत कश्ट आसात तूं कसा सुरविल्ल्या दिसांचे कश्ट तुवें फूड केले जाल्यार उपरांत तूं बरें प्रतिफळ जोडूंक शकतली केळकाडी पळया गोल्ड मेडल मेळचें जाल्यार भांगराचें पदक मेळचें जाल्यार बसुलेडे पदक येना तांणी कश्ट करीचे वावंट करीचे मेहनत करीचे मार्कायेचे तवचे मेहनत करीचे ताचे उपरांत ते रिजल्ट येता बरें रँक काडटले स्टुडंट्स आसात बसुल्लेडे मोबायल खेळिल्लेडे न्हिदलेडे तांकां रँक येना कश्ट वावंट मेहनत काडून जिवितांत फूड केल्ले कश्ट फूड केल्यार मात्र तो एक जीक मेळटा कुटुंबा जिवितांत ती सुख समृद्ध येतना काजर जावन गेल्या उपरांत भांगराच्या वा रुपयाच्या वाटलेंत तसं जिवीचें म्हळ्यार जायना कश्ट दूख फूड करूंक आसात आनी फूड कर आनी थोड्या दिसांनी थोड्या वर्सांनी तुज्या जिवितांत तो संतोष ती तृप्ती मेळटली एक स्त्री सासूमाईचे कश्ट दूख आनी त्या घरांत इजा सुसूंक सांगार आसतना एका मेडिकलाक गेली आनी म्हणाली एक बॉक्स अंद बॉक्स निद्र्या मात्रे कोडी म्हूण न्हिदेचे आनी त्या मेडिकलाच्या गेलो डावट जालो आनी म्हळें कित्याक डॉक्टरान खंय तुका बरोवन दिलां आमचे लागीं गुळयो नात म्हणालो गुळयो दिवनात ताका आनी एक कडेन गेली थंय गुळयो दिवनात आनी एक कडेन गेली थंय गुळयो दिवनात पटीन घरा येयली आनी आज ती म्हणटा जर तर त्या दिसा गुळयो दिल्ल्यो जाल्यार हांव मरती पूण गुळयो दिवंक नात फाटीं गेली हांव जियेली कश्टा मदें जियेली आनी आज सुखाचें जिवीत हांव जिवन आसा म्हणटा ती पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन जिवितांत कश्ट आसात देखून आमी कंद जावचें न्ही बेजार पावचें न्ही कित्याक सोम्याचेर विस्वास दवरचो देखून सोमी म्हणटा तुमी चंचल जावचें न्ही तुमी कंगल जावचें न्ही तुमी म्हजेर विस्वास दवरा म्हजेर आनी हांव आसा तुमच्या सांगाता म्हणटा स्वामी हें गीत आमी गावया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां आनी सूख रचलेलो स्वामी तो सांबाळटा सदां देखून आमचे कश्ट आमची कंत आमची बेजाराय सगळी नव्या वर्साक आमी मुख व्हरया सोडून वचूंक जायना न्ही आमची कश्ट कंत बेजाराय पिडा शिडा हांगात सोडून मुखार वचूंक जाता आतां आमकां दूख आसा वा गाय आसा वा पिडा आसा आज मोतून लास्ट कण्ण उडोवन फाल्यां नव्या वर्सा देंवता म्हण जाता जायना पोरणे जाल्लें वस्तूर कान उडयत जाय मेळ्ळें जाल्लें तुवालें कान उडयत वा पोरणे जाल्लें आयदनां उडयत पूण तुज्या जिविताचे कश्ट उडोवंक जायना तुज्या जिविताची कंत उडोवंक जायना तुज्या जिविताची बेजारी उडोवंक जायना नुकसान सलवणी उडोवंक जायना ती तुवें घेवन फुडें वचत जाय कोणाचेर भरवसो दवर न्हू जेजूचेर भरवसो दवर जेजू भरवसो दिता आमकां चंचल जायनाकात कंगल जायनाकात हांव तुमकां विशव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमचे सवे आसतलो पळया हें गीत आमी गायतना सगळीं दोळे धांपया नीट बसया
आनी आमचें समर्पण करया जिणयेंतल्या कस्तां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रचलेलो तूं सांबाळता सदां दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रचलेलो तूं सांबाळता सदां जिणयेंतल्या कस्तां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रचलेलो तूं सांबाळता सदां देखून तूं चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लगीन हांव तुज्या आनी तूं चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लगीन हांव तुज्या तळणेन संपडतना अंकरांतल्या त्या पासांत कस्तांच्या पासांत कुर्साची सवळीताची दाखयता सारकी दिशा देखून तूं बाबा भयणी पुता दुवे चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लगीनस हांव तुज्या तूं भाव भयणी पुता दुवे चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लगीनस हांव तुज्या हालेलुया 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 समया जेजू ह्या सगळ्या भक्तिका जेजू आशीर्वाद घाल तुजी गुणकची देवी सगळं तांच्या शिराशिरे निवळे तुझे पवित्र कश नितळ कर फाटल्या वर्सा तुवें केलें स बरेपणा गरगरीत आसतना फुडलें वर्स 2022 वर्स 2023 वर्स जिवंक फुडें सरच्या हे सगळे भावाचे भवनीचे तुजो आशीर्वाद घाल तुजी गुणकची देवी सगळं तांच्या शिराशिरे निवळे हे वरत सुखाचे समृद्धीचे कर जैताचे कर बेसावानी कर भलायकेचे कर समाधानाचे कर तृप्तीचे कर आणि तुझ्या बेसावानी आशीर्वादाने भरलेले जाऊन दे म्हणून मागता असो मी हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सोमिया जेजू ओगळाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 आम्ही सगळी डोळे दापून आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागया पवित्रत्म्याची कृपा मागया नव्या वर्साक पवित्रत्म्याचे येणे पवित्रत्म्याची सकत समित पवित्रत्म्याचे बळ आमचे थंय देवून येवं दिवून मागया ये पवित्रत्म्या ये मुझे थंय ये पवित्रत्म्या म्हज्या जिवांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या आत्म्यांत ये पवित्रत्म्या म्हज्या घरांत ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या घरच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सण्यांत थंय ये म्हज्या वावरांत ये म्हज्या कस्तांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या पुता थंय ये म्हज्या दुवे थंय ये म्हज्या पती थंय ये म्हज्या पतीने थंय ये सगळ्यांत थंय ये म्हज्या दुस्माना थंय ये पवित्रत्म्या ये जाणवाई दिवंक गिन्यान दिवंक चिरुकाय दिवंक बेसावानी बरोवंक ये पवित्रत्म्या देवान अभिषिक्त कर तुझे कृपेचो पावस आमचेर वत
गुण करची सकत लाभय आशीर्वाद लाभय ये पवित्र आत्म्या ये आमचे ते देवन ये म्हणून मागया आमचे हात सगळे तकलेचे दवरया दमंदरया आणि गीत आम्ही गायतना ताची कृपा ताची सकत आम्ही मागया पवित्र आत्म्याची दैवी सकत तुमच्या शिराशिराने वळवून या वक्ता पवित्र आत्म्याची सकत तुमच्या घरांनी बसून येवता तुमच्या पवित्र आत्म्याची सकत तुमच्या सगळ्या शिराशिरांनी तुमच्या कामात तुमच्या वावरांत तुमच्या जिवितांत तुमच्या शिकपांत जैतांत फावो जावून दी म्हणून मागया मुकले वरस 2023 वर्स या पवित्र आत्म्याच्या बळान आणि सक्तेने आमकां आशिर्वादाचे जावं दी म्हण मागया ये पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये दूख आमचे बदलून संतोष हाडूंक ये सगळी जिवितांत जैत लाभूंक ये म्हण मागया ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दूख आमचे बदलून संतोष हाडूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूख आमचे बदलून संतोष हाडूंक गरजेंत आसले बरजे पावोंक ये हस्कत मनाच्या सक्तेन बरोवंक ये कश्ट तेल्यांचे रुदान थांबोवंक ये नितीन झुजच्या प्रेरण जावन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूख आमचे बदलून संतोष हाडूंक मोगमाय पासो आभाव भरूंक ये दुबावी कळसांत भावार्थ जावन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूख आमचे बदलून संतोष हाडूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूख आमचे बदलून संतोष हाडूंक हालेलुया 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 समया जेजो या सगळ्या भक्तिकांचे तुझा आशीर्वाद घाल पवित्र आत्म्या देवान ये तांचेर भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुण करचे सकत लाभय तांच्या मुखल्यार रावन तूं तांकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या तांच्या फाटल्यार रावन तें संरक्षण कर तांच्या बगल्यार रावन तांकां संगात दी तांच्या वयर रावन निरंतर आशीर्वाद लाभय तुका महिमा तुका जवरा दोगळाप हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सौम्या आमच्या देवा तुका आराधा जेजू सौम्या आमच्या देवा तुका महिमा देव तूं आमचो बोवर तो दयाळ बेसांव दिताय आशीर्वाद दिताय देवू आमचो जेजू सौम्या गुण कर आमकां सुटका लाभय येवकासचे वरस संतोषाचे समाधानाचे सुख दी समृद्धी लाभय आशीर्वादित कर जेजू 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 सुटका लाभय हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Mukul Babri no sumia sa आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत हे देवाचा सक्रामेंता. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. 2022 वर्स आमकां आशिर्वादाचें जावन दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. फुडलें 2023 वर्स तुज्या बेसांवांनी आशिर्वादाचें जावं दी, सुख संतोशाचें समृद्धीचें जावं दी. तुझ्या मानाक आनी महिमेक हे वर्स आमी अधिक रितीन करसूंक आदार आनी कृपा दी. जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. मुखार जागो खाली आसा, दया करून मुखार बसयेत, पाटी बसा नाकात. तुमी दया करून मुखार बसा आनी देवस्तुती आसली थंय सर्व आसा आनी घडयेन आमी विसाचें बलिदान सुरू करता.
त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे मोतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावून हरगां दिवचो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे मोतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावून हरगां दिवचो आमचे ताणे मोतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावून हरगां दिवचो सर्वेश्वर जन बांदिला घर वावरांचो वावसो जातलो निर्फळ ताचे शिवाय जिणेक आमचे ना काय मोल दोस आमचे बळ आनी दैवीक सदन दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे मोतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावून हरगां दिवचो देव बरी रात दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो वर्साच्या निमाण्या घडये आमी आसांव नव्या वर्साची सुरवात करच्या होमरार आमी आसांव ह्या संदर्भार जानेवारीची 1 तारीख पवित्र सभा भगेव थमरी देवाची माथा दबाजी परब आचरण करता ह्या संदर्भार अख्खे पवित्र सभा दुकांत आसा पापसेब बेनेडिक्ट सळावो देवा दिन जाल्ले हें दूख पवित्र सभा आज प्रतिनिधीन आचरण करता आसतना हे आमच्या पापाच्या आत्म्या खातीर विशेष करून मागया पवित्र सभे खातीर मागया पवित्र सभा असल्या पापाळ मुखेलपणाखाल बोजायती प्रगती जोडूंक सकल्या सर्वेस्पर देव ताका सासान उशोला बोंदी म्हूण मागया हे संदर्भार हांगासर देवान आपणा केल्या देवान आपणा केल्या उपकारांक फाटल्या वर्सा केल्ल्या सरबऱ्यापणा खातीर अर्गामी स्थितात फाबी आनी जेसिमेंडो सदवा कातार दीपक डिसूज आनी कुटुंब फुलवाडो साम्युएल कॅलन कुटिनो 5 वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी सांजूद वाडो हेनरी लोबो पवित्र काळ जवडो जेरोम सल्डान आनी कुटुंब मदर तेरेसा वाडो जॉयल डिसोज आनी कुटुंब पवित्र काळ जवडो रॉबिन आनी विल्मा कुटिनो 3ऱ्या वर्साच्या लग्नाचे वीत तसो दीस उडासकडून एनिवर्सरी करून बेटिता सांजूद वाडो एलिस आनी फिलिप तावरो 40 आनी 3 वर्सांचे लग्न जिविताचे आचरण करून अर्गासन बेटितात पवित्र काळ जवडो आयरन पिंटो पवित्र काळ जवडो आयर्लंडांत आसा क्लिटस प्रज्वल क्वार्टर्स नित्या दरवडो वनिता आनी संतोष डिसोजा नित्या दरवडो शेल्डन आनी लविना कुटिनो सांजूद वाडो जॉन फेर्नांडीसन कुटुंब फुलवाडो मरिया कुटिनो 90 आनी 5 वर्सांचो जल्मा दीस आचरण करच्या संदर्भार कुटुंबाच्यांनी दिवचें सांजूद वाडो सुनील मोरस आनी कुटुंब नित्या दरवडो ऑजवर्ड पायस आनी कुटुंब फुलवाडो रियोना मलिठा फेर्नांडीस पवित्र काळ जवडो राजेश आनी नताशा डिसोजा मदर तेरेसा वाडो रिचर्ड आनी हेलेन नाझरेत मदर तेरेसा वाडो धीरज आनी प्रिमा डिसोजा काटी पडला दीपक आनी शांती डिसोजा काटी पडला रॉयस आनी दीप्ती फेरेडो फजीर रियोन आनी रेशल फजीर दुल्सिन डिसोजा आनी कुटुंब मदर तेरेसा वाडो देवदीन जॉन आनी कोसेस डिसोजा आत्म्यापासून मिसबटयता जेसिंता कुटिनो सांजूद वाडो देवदीन बॅप्टिस्ट मिरांदाच्या आत्म्यापासून मिसबटयता ब्रिस्टन मिरांदा मदर तेरेसा वाडो देवदीन रोनाल्डो नजरेताच्या आत्म्यापासून मिसबटयता सोफिया आनी झीटा नजरेत वलेन्शिया
प्रत्येक त्या सवापासून मिसबेट येता जेम्सी आणि रोनाल्ड डिसोजा काटी पडला. पीटर आणि एम्मी डिसोजा कुळूर. जॉस्टन मेल्विन पिंटो आणि कुटाम पेरम पडली. हे सगळे बसोत मागया मग समिस्तान बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो सुगडा आस करून तांचे बसोत विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोरी देवमातेचे फेस्त आचरण करता. आईची देवस्तुती मोरये परी कालतेपणाचे जिवीत जियोंक उलो दिता. देवान ताच्या वडा मोगा आनी काकुळतीन मोरयेक देवाची आवय जावचे भाग फावो केलें. मोरयेन तिच्या कालतेपणान आनी गुंड बावार्थान हें देणें स्विकार केलें आनी त्या प्रमाणे ती जियेली. असलें भाग आमच्या सर्गींच्या मातेक फावो केल्ल्या पासून आयच्या दिसा देवाची स्तुती करया. आज आमी नवें वर्स 2023 सुरू करच्या संदर्भार मोरये माये मुखांत्र देवाची कृपा आनी बेसांव जोडूंक मागया. हो दीस आंतरराष्ट्रीय शांतीचो दीस आसता. मोरये मायेच्या ससायेन सगळ्या संवसारार शांती समाधान आनी बोगसाणें रास करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मुगळ भाव भयणीनो, आज मोरी देवा मातेची परब आमी आचरण करतना नव्या वर्साचो सुरवेलो दीस मोरयेक आमी समर्पिता. मोरये मायेच्या मजतीन मोरये मायेच्या विनवणेन हो वर्स आशिर्वादाचे आनी बेसांवाचे जावं दी म्हण विशेष करून आमी मागया. नवें वर्स आमकां समृद्धी हाडून दी, शांती हाडून दी, समाधान हाडून दी. ह्या नव्या वर्सा जायतीं कार्यां जावचीं आसात. नवं वर्स जायते घडितां घडचें आसात. चुनाव जावचो आसा. सगळें सोमेच्या मानाक आनी महिमेक आमी उबारया आनी सुरेस्पराची खुशी जारी जावंक ते रितीन ह्या वर्सा ताचो आशिर्वाद आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दुखदन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवड अपराध. ह्या पसत बगे सदां सांवकार मोरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेस्परा देवा लागीं विनादिगरातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. महिमा देवा उंचरवी आणि शांती ताच्या इस्ता तुमचारी सुविस्पुरा देवा सर्गीच्या राया
अर्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे किती पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया इकडे बुरदोळे तांप्या आमच्या गरजां खातीर ते सांग खातीर विशेष करून मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा आमच्या कुळाच्या केस्त्रीयेक तिच्या ओंकारपण सांबाळून तुझ्या पुताच्या आवयजांक तुवें विसरून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली तुवें आमकां फोव केले देवर ते आवयचें देणें वळखोन आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी सोलोवन जेजूचो करो फाटलाव आमी करूंक फोव कर हे नवें वरस आमी आराम करचें तें सुखाचें समृद्धेचें शांतीचें जावं दी सुमेच्या मानाक आनी मायेमेक ताच्या उतरां काल जियोंक आनी फुडें सरोंक आनी ताका मानता तसलीं भुरगीं जावंक जियोंक हे वरस आमकां आदार आनी कृपा दिवं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससना गणन पुस्तकांतले वाचप सुरेस्परान मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सरेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सरेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजे फांकोवंक आनी तुजी दया करूं सरेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें तू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तुज्या परजळीत मुखामळाची दिश्ट
आमचेर फांकून हे वरवीं अख्ख्या संवसारान तुजी खुशी कळीत जावं सर्राष्ट्रा तुजी चडवण वळखून घे देवा सर्जनंगा तुका वाकाणू सर्राष्ट्रा तुजी स्तुती करूं तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय देसां बासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय सा पावलून गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पूण नेमलोलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हूण व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय देवाचें उतर हें Bagitu angkwar morin manogla pagozale tuje tavun zalmalo Kristam susumi Hallelujah 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 सर्वेस्पो तुमचे सोपे असो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता गवळ्यांनी दबादबी वचून मुरयेक झुजेक आनी कावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली बाळकाक पळयतस ताचे विशयेंत देवतान सांगलें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगतालें ते आयकल्ली सगळां आजाप पावली पूण मोरी ह्यो चोर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयताली शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पसत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुनाद करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी सांबाळचे आदींच देवदूतान दिल्लें
देवाचे उतर है क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो मरी देवाची माता मदर ऑफ गॉड माय दे दिवस न्ही हें फेस्त आमी आचरण करता हें बावार्थाचें फेस्त पवित्र सभा आमकां शिकयता तो बावार्थ पवित्र सभा आमकां आचरण करूंक सांगता तो भावार्थ कतोलीक पवित्र सभेचे सांदे जाल्ले आमी भावार्थान पळोवंक जाय आनी अशें भावार्थाचें फेस्त आमी आचरण करतना मरी देवाच्या योजनांत विचित्र एक पात्र घेता देवाच्या सोडवणेच्या योजनांत मोरी असो पात्र भोव प्रमुख कित्याक म्हळ्यार देवान मनीस जावचें योजन करतना मनशा सारको ह्या संवसारांत जुल्मोंक तो चिंतना त्या देवाक आपल्या गर्भांत काण घेवची एक पवित्र आनी भाग्यवंसली कोणती म्हणून सोदनेर आसतना नजरेताची ती चली अन्न आनी जोखिमाची धूव ती औंकार पवित्र आनी निश्कळंक औंकार आनी तिच्या उदरी देवाचो पूत मनीस जावंक फुडें सरता पण मोरयेच्या कुशे वेळो न्ही मोरयेक स्वप्नांतच आपणे आप ताणें गर्भ समोवचें बरी करयेतें आसलें मोरयेक कळीत नासतना पण मोरयेची खबलात नासतना देवाक हें करूंक बरें लागोंक ना देखून देव दुताक धाडून गब्रियल दुताक धाडून मोरयेची परवणगी विचारता न मान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता देव तुजे सांगाता आसा तूं कुरपेन भरलेली चली तूं देखून ना मान सर्गींच्या दुतांचो ना मान तुका सर्गींच्या आज बडव्याचो ना मान तुका आनी हो ना मान घेवन हांव गाब्रियल दूत तुजे हुजीर आयला संतोशाची बरी खबर तुका दिवच्याक मोरी हो ना मान आयकून कसलो ना मान गी म्हणून ती अजाप जाली आनी मुंदर सुनो गाब्रियल दूत म्हणटा आसतना तूं एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वळमोरी एका रितीचो शॉक आपूण काजर जावंक ना खंयच्याच दादल्याचो संबंद ना कशें हांवें एका पुता प्रसूत जावचें आनी तो वळ दूत म्हणटा परमनत देवाची सकत तुजेर सावळी घालतली आनी ताचे मुखांतर एक पुताक तूं प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय आनी हो सबारांक पडोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो आनी सगळ्या मनशाचो सोडवणदार जातलो आनी मोरये कितें करचें म्हूण कळोवंक ना ती फकत म्हणाली आपले सुम्याची चरण दशी तुज्या कुशे प्रमाणे मुजे थंय जावं तुज्या कुशे प्रमाणे मुजे थंय जावं आपले तुजी चरण दशी पळया एक कबलात मोरयेन दिली आपले तुजे चरण फुडें कितें घडोवंक आसा तें मोरी बिलकूल नेना आपूण गर्भस्थ जातली बेतलेमांत गोरवांच्या गोठ्यांत बाळां जातलीं प्रसूत जातलीं तें ती नेना आपूण त्या भुरग्याक तेंपलांत भेटयतलीं सिम्याव त्या बाळकाक हातीन धरतलो ती नेना परबे गेल्ल्या वेळार तो भुरगो देवळांत सुकतलो ती तें नेना वस्सू भुरगो व्हड जावन उदका वयर सरतलो ती नेना वस्सू पूत तो जायत्यांक सोडवण दिवंक शकतलो ती नेना वस्सू पूत जायत्यांक जिवंत करूंक शकतलो ती नेना पिडा शिडा गूण करतलो ती नेना वस्सू पूत
ताका लोक तिरस्कार करतलो, कुर्साय ताका म्हण लोक उपराडतलो, ती नेणा. वसपूत कुर्सार उमकळोन आठविटे मध्ये वळवळोन मरतलो आपणा मुखार म्हूण ती नेणा. यस्सपुताची निर्जीव कूड आपली हातीन घेवन बसतली आनी रुदान करतली म्हूण ती नेणा. कांयच नेणा सोनी ती म्हणटा आपले सोम्याची चरण दसी. देखून आयच्या सुवातेंत आमी आयकल्लें उतर सगळ्यो संगती तिणें काळसांत आटायल्यो तितल्योच. दूख सूख संतोश सगळें पळया. आनी हे जेजुमयाचें आपोवणें स्विकार केल्ल्या तिका केदिंगस तांबडी कार्पेट मेळोंक ना, सन्मान सत्कार मेळोंक ना. तिका मेळ्ळे कश्टस. एक बेतलेमागेची उपरांत हेरोदरायाचें फर्माण त्या भुरग्याक वाचोवच्या खातीर इजिप्ताक धांवचें. इजिप्तांत आयल्या उपरांत नजरेंतांत आनी भुरगो जेजू ताच्या कुशे प्रमाणे जाणवयान तो वाडटा आसतना, तो घर सांडून वेता आसतना, आपणा एकल्याक सांडून तो परगट मिसांव करूंक वेता आसतना, आपल्या पुताचें नांव लोक पाड करता आसतना, ताका तिरस्कार करता आसतना, ताका जरबाद मारयता आसतना, ताच्या माथ्या कांट्याचो मुकुट सांडसितना, ताका कुर्सार विणगो उमकळयतना, तें सगळें कांयच करूंक शकनासतना, कांयच उलोवंक शकनासतना आपल्या काळजांत जगोवन तिणें दवरलें तितलेंच. ती रडली, फकत रडली आनी कांयच तिणें करूंक ना. देवाची कुशी म्हळ्यार तें, देवाचे कुशे कालती मानगलसो म्हळ्यार तें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी जावन आसा संतोषो देवा बापासो. कित्याक ह्या मोरये थंय ताची योजन जारी करूंक ताका साध्य जालें. मोरी जावन आसा संतोषो जेजू क्रिस्ताचो. कित्याक मोरी म्हणल्यार थपेर नाकला 9 म्हयने रावोन ह्यो संवसार येवचें भाग ताका फोव जालें. मोरी जावन आसा संतोष पवित्रात्म्याचो. कित्याक ह्या मोरये थंय त्या पवित्रात्म्यान देखलो खरो भावार्थ, खरें विस्वासीपण आनी खरें एक कलतेपण पळया. हे मोरये थंय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मोरयेक जेजून सिसाक समर्पण आनी मुखार ही तुजी आवय म्हणून आमची आवयकन दिलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या मोरयेची देख आमी घेसय. मोरी देव न्ही, पूण देवाची सेवक. आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड म्हणटा ती. हांव आपले सोम्याची साकरण. पूण ह्या साकरणेची देख आमी घेवंक जाय, ह्या मोरयेची देख आमी घेवंक जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. देखून जेजू सिसा लागीं उलोवन आसतना थोडे सीस जेजूचे भाव मरी सगळीं आयलीं जेजू मेळोंक. आनी तुजे भाव आनी आवय भायर रावल्यान म्हणटाना जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, आनी हांगा आसात म्हजे आवय आनी भाव भयणी म्हणटा तो. मोरयेक ताणें सकला घाले म्हणणी. तो मुंदरसून म्हणटा, जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता, पळया, जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय, म्हजो बापय. आनी सगळ्या संवसारांत एकमात्र व्यक्ती तिच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन देवाची कुशी केल्ली व्यक्ती मरी. देखून तूं पवित्र सभेचो संतोष. देखून मरी आज पवित्र सभेक एक मॉडल कशें, आदर्श कशें आमकां दिता. आमच्या जिवितांत मरयेची देख घेवन आमी भावार्थी जावंक जाय. भावार्थ कित्याक म्हळ्यार तिणें फुडें घडोवंक आसचें खंयचेंत समजून नासतना, कळीत नासतना देवाचेर विश्वास आनी भावार्थ दवरून आपलें जिवीत समर्पिलें. तशें आमचें जिवीत देवाचेर आब्रामा बरी, मोइजे बरी, प्रवाद्यां बरी, मरये बरी संपूर्ण रितीन समर्पूंक जाय. म्हणलें सत मरये मुखांतर आमी जोडगे जाय म्हणून आमकां मरयेक आदर्श जावन दिल्या. भावार्थांत देखून आब्राम भावार्थाचो बापूय जाल्यार मरी जावन आसा भावार्थाची आवय. भावार्थाची आवय मरी. दुसऱ्यान मरये थंय आसुल्लो बरवसो. भावार्थ मरये थंय विशेश. तशेंच मरये थंय आसुल्लो बरवसो. बरवसो कसलो? बरवसो जैतासो. आज म्हाका कश्ट मेळटीत, आज म्हाका रुदान मेळटीत, पण फाल्यां सकाळीं म्हजे कश्ट
ते जैतान बदलतले म्हजें दूख म्हजे संतोशान बदलतले दुखी सैबिणेचें फेस्त मात्र न्ही बगर आसूं सावन दिसाचें फेस्ती आसा म्हणून आमी समजूंक जाय सप्टेंबराच्या 15 तारखे दुखी सायबिणीचें फेस्त आचरण करना आमी वगत रावचें न्ही मगर ऑगस्टाच्या 15 तारखे थंयसर आसूम सावाचें फेस्त आसा मरयेच्या सगळ्यांचें फेस्त आसा म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय देखून मरी जैत असो बरवसो जैत आपणाक मेळटलें रुदना उपरांत संतोश मेळटलो दुखा उपरांत एका रितीचो उल्हास आसतलो म्हणलें बरवसो देखून ती तिचे ती अखंड बरवसो भावार्थ बरवसो आनी तिसरें मरये थंय आसलो विशेश गुण म्हळ्यार मोग कोणाचो मोग कोणाचो मोग देवाचो मात्र न्ही हर एका मनशा कुळाचो मोग देखून कानानगरच्या लग्न माटवांत तिका कांयसर अधिक प्रसंग करचे म्हूण गरज नासली तिका वळी दांगली तिणें जेवन फाटी येतें आसलें कोणाची मोरयात वचून दी कोणाची मोरयात उरोवन दी तिका कांय संबंद नासलो पूण तो कारबारी रडतलो पळोवन ताच्या दोळ्यांतलीं दुकां पळोवन त्या घराणें पळोवन त्या घराण्याची मोरयात वेतली पळोवन ती थंयसर वेता कित्याक मोग तिचें काळीज मोगान लासतालें देवाच्या मात्र न्ही पेल्याच्या मोगान तिचें काळीज लासतालें देखून तिणें तें असर करूंक आपल्या पुताक विनंती केली वय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो तिचें काळीज मोगान लासतालें देखून 2 काळजां आसात आमकां पवित्र सभेंत एक सोम्याचें पवित्र काळीज आनी मरयेचें कथावेन काळीज दोनी काळजां मोगाच्या उज्यान पेटलेलीं काळजां आनी तिसरें मोग बरवसो आनी भावार्थ तिसरें मरयेच्या जिवितांत वर्तें आसली सेवा पळया आपूण गर्भेस्तीन आपूण कश्टांत आसा पूण तसल्या काळारी दोंगराळ प्रदेशांतल्या त्या वाटेंतल्यान सोमकोन उत्तर प्रायाच्या एलिझाबेथीची सेवा करूंक गेल्ली बांयटी बसूंक गेल्ली पळया बांयटी बसूं सेवा करच्यांत ती नंबर 1 देखून कानाच्या लग्न मटवांत भायर वचून ती उगत बांकार वा म्हणून बसोवंक ना ती सेवा करूंक लागली कुमक करूंक लागली सेवा देवाच्या मोगान भरलेली सेवा पेल्याच्या बरेपणा खातीर पेल्याच्या उदरपणा खातीर आजुनी ही सेवा मरी निरंतर करून आसा बापा लागीं पुता लागीं विनंती करून आसा संवसाराच्या सोडवणे खातीर संवसाराच्या सुटके खातीर आमा समेस्ताच्या बाचावे खातीर देवा लागीं ती आदांय विनंती करून आसा ही तिची सेवा आनी पंचवें मरये ती आसलें खालतेपण पळया वर्तेशे गुण 5 भावार्थ बरवसो मोग सेवा आनी कलतेपण ओबिडियन्स कलतेपण देवा मुखार कलते जावचें पळया मरी कलती जाली आनी म्हणटा आपले सोम्याची चरणदासी कांयच न्ही ती क्लेम करना हांव देवाची माता म्हणून ती म्हणटा हांव सोम्याची साकर फकत साकर आनी साकर कितें करता देव कितें फरमायता तें करता आनी मरी म्हणटा आपले सोम्याची चरणदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे तुज्या फरमाना प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं असलें कलतेपण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या कलतेपणाच्या गर्भांत जल्मलो जेजूय कलतो देखून फिलिपीकारांक बरयल्या पत्रांत सांग पाऊल म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लब्धन रावूंक ना बगर मनशाचें रूप ताणें घेतलें गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कलतो जालो आनी देवान ताका ती उंच उबारलो आनी दिलें तें ताका नांव मोडी जाय म्हण हर एक देबी ह्या सोम्याच्या नांवाक कलतेपण देखून जेजू ताच्या जिवत सुवार्थेंत तवळ म्हणटा तुमी कलती जाया जो कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो जो कोण तुमचे पयलो जावंक शेता तो निमाणो जातलो आनी कोण निमाणो जावंक शेता तो पयलो जातलो कलतो जाया कलतेपण देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या संदर्भार 9वें वर्स जिवंक येताना आमी फाटल्या वर्सा म्हजो
भावार्थ कसो आसलो म्हणल्यार आमी वरण पळोवंक जाय. फाटल्या वर्सा म्हजो बरवसो कसो आसलो, सर्गीच्या राजाचो बरवसो कसो आसलो. फाटल्या वर्सा म्हज्या जिवितांत खंयच्या रितीचो मोग हांवें केला, स्वार्थी वा निस्वार्थी. फाटल्या वर्सा म्हज्या जिवितांत कसली सेवा जाल्या, कसले रितीची सेवा हांवें केल्या. फकत हेरांच्या उगडीकेक फावो जाल्ली सेवा वा पेल्याच्या बऱ्यापणाची सेवा. आनी पंचवें, हांव घालतो जाला म्हज्या घरांत, म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या पतीक, म्हज्या पत्नीक, म्हज्या भावा भयणीक, म्हज्या भुरग्यां बळां, वडिलांक घालतो जाला हो अंकारी जाला. हे 5 आमी नव्या वर्सा फायतेंचे फुडें आजमोरी आमकां विचारता. ताजे उपरांत आमी नव्या वर्सान कशी जिवंक जाय, मोगाचें जिवीत कशें जिवंक जाय, भावार्थाचें जिवीत. 2023 वर्स म्हजें भावार्थाचें वर्स जावंक जाय. कश्टान वरां येतीत म्हजो भावार्थ प्रगट करूंक, म्हजो भावार्थ जिवंक, म्हजो भावार्थ उक्त्यान प्रगट करूंक आमकां अडकळ येतीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तुमी जाणात कितले कडेन कितले बडे क्रिस्तांवांक दगदणी अकमान सुसूंक मेळटा ह्या दिसांनी पळयलां तुमी. इलेक्शन जावचें आसा, खंयचो सरकार येता आमी नेणाव, पूण जाल्यार कश्ट अनवर आमच्या भारतांत क्रिस्तांवांक आसात म्हणल्यार उडास दवरूंक जाय. पूण राज्यसभेंत थंयसर अधिवेशनां जाताना ही सत गजाल मल्लिकार्जून खरगेन उक्त्यान प्रधानीक सांगली, पूण जाल्यार कोणीय कांय ताका कान आलयनात. हें पळयात तुमी. आनी वो भावार्थ आमचे थंय घट जावंक जाय. आनी 23वें वर्स भावार्थाचें वर्स आमकां जावंक जाय. दुसरें, हें वर्स बरवशाचें. आमी भावार्थान जियेता तर तो बरवसो, सर्गीच्या राजाचो बरवसो आमकां धैर्य दितलो. आमी सलवल्यां तरी जिखतल्या, आमी कस्तल्या तरी आमी जैते वंदातल्या, आमी पिडेस्त तरी भलायकी मेळटली, आमी रडता जाल्यार आमचे दूख संतोशान बदलतले म्हणलो बरवसो आमचे थंय आसूंक जाय. तिसरें, मोगाचे मनीस आमी जावंक जाय. मोगाचे, द्वेशाचे न्ही, मोगाचे मनीस. हांव मोगासो मनीस, कुटुंबांत मोगासो, म्हज्या पतीक मोगासो, म्हज्या पत्नीक मोगासो, म्हज्या आवयक मोगासो, म्हज्या बापायक मोगासो, म्हज्या भावाक मोगासो, म्हज्या भयणीक मोगासो, म्हज्या सेस्सा मारा मोगासो, म्हज्या पेल्याक मोगासो, ताका मोगासो, हाका मोगासो व्यक्ती हांव जावंक जाय. आनी तो मोग देवा थंय आसलो हांवें आपणाचो करून घेवंक जाय, मोगासो व्यक्ती. आनी चवथें, हांवें सेवेचो मनीस जावंक जाय. सेवे फकत म्हजे खातीर मात्र न्ही, पेल्या खातीर, पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर सेवा वावर, निश्कळंक वावर, निश्कपटी वावर, निस्वार्थी वावर करचो, सेवा दिवचो व्यक्ती हांवें जावंक जाय. सेवा दिवचो पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर, समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर, पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर हांवें सेवा दिवचो व्यक्ती जावंक जाय. पंचवें, हांव कालतो जावंक जाय. कालतो गर्व अहंकार खंयच जोडून दिवंक शकना. बगर कलतेपण उंचायक उबारता. देखून कशें जेजू कलतो जालो, मरी कलती जाली, तशें हांवें म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत कलतो जावन चलोवंक आसा. देवाच्या उतरां कलतो जावन, पवित्र एवकारिस्त कलतो जावन, तशेंच वडिलांक कलतो जावन, आवय बापायक कलतो जावन, भावा भयणीक कलतो जावन, कोणाकय कलतो जावयेत, प्राय कलतेपणाक अडकळ न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी काल जावन जेवंक जाय. देखून हे 500 गुण फुडल्या वर्साक आमचे थंय रुतां जावं दीत. आनी हे वर्स आमचें समाधानाचें, समृद्धीचें, संतोशाचें जावं दी. मरी माय हे 500 गुण आमकां जिवंक बापा लागीं पुता लागीं मागून कृपा आनी बेसांव धाडून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवा थंय आसूं आमचो भावार्थ उक्त्या अनुसार या सगळीं सांगाता आमी म्हणया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेधारा बापाक, सर्गानी बिरदमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या क्लेस पुता आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या कृपेन संभवलो, आमकां मर्यादान सलमलो, 5 बिलगतांनी कोसोसले, ताका क्रुसा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेधार देवाच्या उजव्या बसला, 3 दान जिवांनी मेल्ल्यांतली मनसेबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे
मुक्तांचो एक तारपात कचे मोगसणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं ताच्या मोगान आनी गोपान जियेता. मुरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत रुता जावंक जाय अशी कृपा दिनी ह्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा लागची आमी मागून घेवया. बापा पोईस सभेच्या वडील सवनाच्या बापा फ्रांसीस सर बिस्प याजक धर्मीक भाऊ भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसावांत उर्बेवंत कर. बरे भलायकेन तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखांतर तुजे मिसांव यशस्वी बरीत रितीन जारी जावन दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांतीचे आणि बोगसणाचे वातावरण रस. फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासायेन पाळोवंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवे रूप आनी समाधानाचे वातावरण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवें वर्स नवो बरवसो तांचे जिणेंत हाडून दी. तांकां समेस्त बरी भलायकी मतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सौर जाग्यांनी शांती आसूं दी. झगडीं बंद जावं दीत. जाती काती मदें जावची घर्शणां अखेर जावं दीत. सर्व लोक मोगान शांतीन आनी माया मोगान जियोंक तूं कृपा आनी बेसांवां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सुमेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबांत मागण्यांच्या स्पिरितान जिवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून भोगसणाच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जिवन तुज्या पुता साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उतर देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पूर्ण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश मापान तांकां मेळासो कर. सांगाताच ह्या पूर्ण थळार हाती धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितेन पोंता पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. एगडी बोर मौनपणी सर आमची कासकी गरजो आमच्या आशा आमच्या त्रेग सुमेच्या पांयांतळ समर्पिया. जे कोणा मागताना बसयला सगळं आसकडून तांचे बसोत मागया. परगांत आसात आमचे भाव भयणी तांचे बसोत. मध्य मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयता त्या स भाव भयणी पसोत. पिडेस्तां पसोत. कस्तेतल्या पसोत. उतरप्रायेच्या भाव भयणी पसोत आमी मागया. सर्गींचे भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन स्विकार कर. मुरये देवाची माता परब आमी आचरण करतना नव्या वर्सा पांय आमी तेंगता. मुरयेचे शेगुणाचे आदर्श जिवीत मुखल्या वर्सा आमचे मुखांतर परजळीत जावं दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. काणीक समो करा. देवा
ससदा आम्ही रस्त्यावर उदारपणा दिला तो उंडो आम्ही उडी तांपरी तुम्ही दिला मुसाचे वावरण केला तो आमकां जिवीत असून जातलो ससनाच्या ससना देवा असई दिला होता तुझ्या उदार म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव अपमान तसलें जावं म्हण मागात देवा आमच्या भोवमोगाळ सरपदवेदारा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं सुतें शेवटा पावयताय भगेवन देवा मातेची दबाजी परब आमी संतोशान संभ्रमताव तिचे विनवणें तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम फुडल्या वर्सा तुमचो शेवटा पावय म्हण आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हुकाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो भगवंत अवकार मरी देवा मातेची परब आमी संभ्रमतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणताव तुका वंदेताव तुजी कीर्ती परगटताव आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगाती आमचे तळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव दरबाराचो सर्वेस्प सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय
उंच गी तुका पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो हुंडांनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी हे घडये कितेंय आमी मागता तें बाबत्तान आमी घेता बाबत्तान आनी पवित्र रितीन आमी वांटेली जावया मुखलें सगळें वरस आमी ह्या संदर्भात जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया. पवित्र बापा तूं बवरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करुण्यो जाणवयाच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखणटा. मनशा तुवें तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी तुजी आपल्या रसनाची सेवा करून ताणें सर्वस्नाचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इस्तागास उगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केली आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं आनी तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या धाडलोय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अवकार मरयेतावन तो जल्मलो. पातक मात्र सांडून हे सगळ्यांत आमचे गतीन तो जियेलो. तुबळ्यांक सोडवणेची कैद्यांक सुडकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडा आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरण पुनर्जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तान पवित्र आत्म्या पाठयलो. हो पवित्र आत्मो बाबत्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपवना आमा मनशांक संपूर्ण पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणीक कराराची कुणा करून जेजून दवरला दवर तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तस पवित्र आत्मो ही देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशें ती आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. आपले सुकुशेन संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेद नातलेलो मोग दाखयलो. ताणें तो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात हो तुमी समेस्त कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी ताणें दाखवायनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुन्हा जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. मगळ बापा आपल्या आमचे सोडवणे सो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो मेल्ल्या मोदें देवलो पुनः जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हूण आमी परगटता. तुवें बाबान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवून दिता तें बलिदान ताची कूड रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवें तुज्या पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी दिश्ट घाल.
आणि ह्या एकाच उण्यात आनी कालसेंत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मैपासान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सवे एक जिवी बाली आमी जावंक निर्मी. बापा तुवें तुज्या पवित्र सभेक दिल्ल्या बलयेचे तुजें नादर घाल आनी ह्या एकाच उण्यात आनी कालसेंत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मैपासान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सवे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी पेटवणी करता त्या समेस्तांची तुका कुळत कर. भोव करून तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाची, पिटर पावल आमच्या कोळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मणियारांची, तशेंच ही पेटवणी करतल्यांची हांगा हजर आसलेल्या आनी सगळ्या तुज्या परजेची तुका कुळत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. शेकी क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी जांचो बोवात तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा हांव मरिये देवाचे माये सांगता आनी तुज्या धर्मता आनी भक्तां बराबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गीचें सूख जोडोवंक फावो कर. तुज्या राजांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळ्या तुज्या रसने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. तेच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देश सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आजना मोतीन दवरून मोरयेच्या शिगुणाचे जिवीत फुडल्या वर्सा यथार्थपणी जिवंक देव स्वादार आनी कृपा मागून सोमेर शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायूं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. देयकृणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिने एक पोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर्सला येताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक आमी संतोषान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी अवकार मायाची उदरी मनीस जावन आयली. अवकार मायाची देख घेवन आमी ससनाच्या जिविता खातीर जिवोंक उलो दितात. हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडांत रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळू. आमेन. बाबडीनो कुमगार आमी जिबेर सेवया. जेवण निसर्गीचे आत्मिकताय दिवचे वरते हे बाग मोचे काळजांत तुका सेवचे जेवण निसर्गीचे Gesù tu ye mujhe Karsan prakash pankar Jeevitantlo galuk livrai Daivit satin vagar Patki hausar porta दुनिया वळखून घेता सर्वी कृपा मागता तुका लालेता आतकी हांव सर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता तुका लालेता Jésus, bogos Jésus, har ye घड़ी सांगती Jésus, Jésus, bogos Jésus, har ye घड़ी सांगती Jésus, Jésus, tu ye मुझे Karsan prakash pankar Jeevitantlo galuk
प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवो सदा ओंकार मोरयेन तुझ्या पुताच्या वयाने भवी सभेची माता म्हण आमी पासारताव. ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणा संतोषान आमी वांटो घेतला. हेंच्या वाण आमकां सासणे जिवीत उपकार अशें कर. आमी नव्यान आराम करचे 2023 वर्स तुज्या मोगाचें सेवेचें भवर्ताचें आनी बरवसाचें आनी कलतेपणाचें जावं दी. आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र तुका साक्षी दिवची मात कार्यां ह्या वर्सा आमच्या मदें घडोवन दीत म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाच्या कृपेन काजर जावंक फुडें सरतात. संदेश सिक्वेरा पूतो सिरिल फेडरिक सिक्वेरा आनी ॲनी जेसिंता सिक्वेरांचो पवित्र काळजावड्यांतलो आमच्या फिरगजेचो वेनिशा डिसोजा लागीं दू देवादीन विन्सेंट डिसोजा आनी लीना डिसोजांची मोगारनाड फिरगजेची. विल्संड विनोद फुटाडो पूत देवादीन वलेरियन फुटाडो आनी लीना डिसोजांचो वेलंकणी वड्यांतलो आमच्या फिरगजेचो. मारिया जेनिफर लागीं दू रॉबर्ट आनी रेबेल मेरियांची दावणगेरे फिरगजेची. ह्यो दोनी पयल्यो चिटी हांच्या लग्ना सेरिके संबंदी कांय अडकळसा जाल्यार पुय सभेच्या वडिलांक कळोवचो तुमचो कायदो आनी ह्या जोड्या खातीर मागचोय तुमचो कायदो जावन आसा. मुगाच्या भावानो भयणीनो पयल्यान तुमकां समेस्तांक बगी संतोश बरीत नवें वर्स आनी देवा माते मरयेची परबेचे उल्हास तुमकां पाठयता आनी बरें फेस्त मागता. विश यू वेरी हॅपी न्यू इयर टू यू ऑल. आनी वतने वटल्यान देव बरें करूं. नवें वर्स तुमकां संतोशाचें समृद्धेचें जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी दोगी याजक तुमच्या खातीर मागता. आदले इतर आमी सांजे जमा जाल्लें दान रुपये 16,416. बळोजीच्या उम्या वेळा जमा जाल्लें दान 11,249. तुमच्या उदार मनाक तुमकां देव बरें करूं हें दान गोळी बापाच्या निवासाक आमी धाडून दिलां. आयची देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या नव्या गोळी परिशदेच्या सदस्यांक आमी अभिनंदन पळयता. देवाचें बेसांव तांचेर मागता. ही देवस्तुती तयार केल्ल्या समेस्तांक प्रतिरितीन मुखेलपण घेतिल्ल्या देवस्तुतीची संयोजकी मेघना डिसोजाचो टायप करून वेळार आमकां उदक दिल्ल्या भयण विल्माचो आमी उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा इगर्ज नितळ केल्ली नव्या गोळी परिशदेच्या संद्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अभिनंदन पळयता. तुमच्या सेवेक आभार मानता. येवच्या शनवारा इगर्ज नितळ करूंक वेलंकणी वड्या घरांक. मंगळारा सकाळीं 8 वरां सांजुताच्या मना आमी सनी नव्यान आनी तशेंच सक्रामेंताचें आराधन दनपरां भक्तिकांक जेवण जेवणाची मंडावळ करूंक मदे तेरेसा वड्या घरांक. ह्या दिसा आमी परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी पासत विशेश करून मागता. ब्रेस्तारा संजेर 5 वरां मीस बळोवचे जमानाक नव्यान शुक्रारा संजेर 5 वरां मीस सक्रामेंताचें आराधन आसा. येवच्या इतरा मिसा वेळार नव्या गोळी परिशदेच्या सैन्याची परमणाची रीत आसतली. नव्या गोळी परिशदेच्या सैन्यांनी येवच्या इतारा सकाळींच्या मिसाक हजर जावचें. येवच्या इतारा संजेर 4 वरार नव्यान अस्तित्वाक आयिल्ल्या फिरगज आरती समितीची पयली जमत आसा. सर संध्यांनी वेळार जमतेक हजर जावचें. जानेवारीच्या 15 तारखेर आयतारा संजेर 4 वरार नव्यान अस्तित्वाक आयिल्ल्या गोळी परिशदे संध्यांची जमत आसा. सर संध्यांनी ह्या पयल्या जमतेक सुखनासतना हजर जावचें. जेणे म्हयन्याक पापसई पासय रादो एप्री आसा शिकोणदारां पासत शिकोणदारांच्या
स्पर्धा बदलाक भावबंदपण असो शिकोवपी सडीत करून निमाण्यांक आनी भोव अबल आसलेल्यांक आदार दिवचे विश्वासी साक्षी जावच्याक आमी मागया. ह्या हप्त्यांत फेस्तां सोमारा भाग्यवंतो बाजील वर्तो आनी ग्रेगोर धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हांचे स्मरण. ब्रेस्तारा भाग्यवंतो जॉन न्यूमन बिस्पू असो उगडास येवचो आयतार जेजूच्या आपघडण्याची परब आमी आचरण करता. येवच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोर आनी मीस आसा. आल्तार भुरग्यांची जमत आसा. भुरग्यांनी हजर जावचें. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत मुखल्या आयतारांनी तुमी वाड्यान सुरू करूंक जाय. देखून तुमच्या वाड्याची तुमकां कळीत आसा केदाळा जमत आसा. दुसरो आयतार, तिसरो आयतार, चवथो आयतार अशें देखून तुमच्या संबंद जाल्ल्या आयतारांनी कोराच्या घरा जमत खंयच्या वाड्यांत कितल्या वरां म्हणलें ऑफिसान तुमी कळोवचें आनी मुखल्या आयतारा तावन आमी हांगासर जमत आसा करतले. आयच्या दिसा प्रती रितीन संभ्रमांत वांटिले जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन बडयतां. भोव भक्तीपणी तुमी आयच्या संभ्रमांत वांटिले जाल्यात. माध्यम मुखांतर ह्या संभ्रमांत वांटिले जाल्यार समेस्तांक आमी आभार मानता. देवाची भरपूर आशिर्वाद तुमचेर मागता. नवें वर्स तुमकां भलायकेचें समाधानाचें संतोशाचें जावं दी म्हण आशेता. तशेंच तुमी आराधनाक आज वेळार मस्त जाणां येयल्यात. इगर्ज भरून आराधनाक आशिल्ल्या सगळे आराधन भक्तीन तुमी केलां आनी ह्या संदर्भात तुमच्या खातीर मागलां. तुमकां हर एकल्यांक हांव शाबासकी बडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां मुखल्या वर्सा निरंतर तुमचें थंय वळोन येवन दीत म्हण ह्या वक्ता तुमचेर मागतां. भुरग्यांक युवजनांक पिडेस्तां प्रायवंतांक वडिलां सगळ्यांक ती बेसांवां देवर येवन दीत म्हण आशेतां. तशेंच आयच्या दिसा आल्तार सोबयलेल्या आमच्या कवेंताच्या धर्म भयणींचो मनपूर्वक उपकार बावडटां. देवाची आशिर्वादां मागतां. सिस्टर मार्गरेट सुपिरियर तशेंच सिस्टर सर्वांचो मनपूर्वक उपकार जोसना आनी समेस्तांचो उपकार बावडटां. देवाची आशिर्वादां मागतां. आल्तारचो लोभ घालून विधी सजयलेल्या आल्तारीची सेवा केल्ल्या सर आल्तार भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाय आपुरबायचें गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीचो उपकार बावडटां. अध्यक्ष अरुण तशेंच कार्यदर्शी शलेट आनी तशेंच प्रज्वल आनी समेस्तांचो एका सुत्रान मनपूर्वक उपकार बावडटां. देवाची आशिर्वादां मागतां. आयची सगळे मिसाचें चित्रीकरण करून हांगासर लाईव्ह प्रसार केला. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनीस विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी आनी कुटुंबादारांचो उपकार बावडटां. देवाची आशिर्वादां सदांच तुमचेर आसूं दी म्हूण मागतां. आयची मिसां दिल्ल्या समेस्तां बसत विशेश करून मागलां आनी तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आतां मिसां उपरांत हांगासर ICMचे संदे मोठें कार्य चलोवन वतात. तांकां तुमी सहकार दिया. फाल्यां सकाळीं एकच मीस आसा 8 वरार आनी भुरग्यांक फाल्यां दोतोर नासची ना. मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या 3 वर्सांतावन म्हाका वर्तो सांगात आनी सहकार दिला गोडी परिशदेच्या संद्यांनी. उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना आनी कार्यदर्शी शैला डिसोजा हांच्या मुखेलपणाखाल सर्व आर्थीक समितीच्या संद्यांनी तशेंच सर्व फिरगस गोडी परिशद संद्यांनी वर्तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला. तुमच्या सांगातपणाक, तुमच्या पाठिंबाक आनी तुमच्या सहकाराक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी दिल्ल्या वर्त्या सेवेक आभार मानता आनी तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजुता देव तुमच्या पासून विनंती करून दी. मरी माय तुमच्या पासून विनंती करून दी आनी जेजू देवाचो पूत आमचो सुमी सुडवंदार तुमकां सदांच बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण म्हजें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो तुमी जाणांत आतां निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत तुमी निमाणगी जाल्या उपरांत थंयसर मोठें कार्याक वयचें. तुमी जाणांत पवित्र सभेक आज दुखांचो दीस देखून 9 वर्स आमी आचरण करूंक जाय. पूण आमचो आडंबर इल्लो उणो आसूं दी, सादो आसूं दी. चड दाबाजो गरजेचो न्ही. देखून बाबसाहेबान विनंती केल्या जाता तितलो आडंबर इल्लोसो उणो करा. मोतींत एक दूख आसा. पवित्र सभेंत एक दूख आसा. पवित्र सभेक 8 वर्सांची सेवा दिल्लो बाबसाहेब देवादीन जाला म्हणलें एक दूख आमचें तें आसूं दी. देखून आमचें उलोवणें, आमचें हावभाव, आमचें नडतें, आमची पार्टी, आमची मजा इल्लीशी हे मोतीन दवरन करूंक बाबसाहेबान उलो दिला. तशें आसतना आमी एक दूख आसा म्हूण चिंतून त्या प्रमाणे आमचें 9 वर्स आचरण करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. आनी तुमच्या मागण्या वेळार प्रती रितीन बाबसाहेबाच्या आत्म्या खातीर मागा. फाल्यां 3 घंटी जातल्यो आनी मोरणा दिसाय 3 घंटी आमी हांगासर मारतल्या.
बापसाहेबाच्या आनी गोळी बापाच्या आदेशाखाल आनी विशेश करून तांणी आमकां रिक्वेस्ट केला आमी जाता तितलें मौन सांबाळूंक आनी भक्तीपण आदारूंक आनी हें नवें वर्स बापसाहेबाच्या माना खातीर ताच्या महिमे खातीर आनी ताच्या आत्म्या खातीर भेटोवन दिवंक हे मतीन दवरन तुमचें आचरण करी जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं भगवंत ओंकार म्हूण येसू पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरोवं. ओंकारमय उदेशी जिविताच्या रसनारा तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळ करून दवरूं. आज ओंकारमयाच्या परबेच्या दिसा तुमी संतोश बरी जाल्यात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकारमयाच्या मजतीन मुखलें वरस तुमकां संतोशाचें समाधानाचें तृप्तेचें आनी समृद्धीचें जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयच्या दिसा एक मिनिट हांगासर कार्यावेळार आमकां केक दान जावन दिल्या. नांव सांगूंक विसरलो. ह्याच्या दिसा आमकां हांगासर सामुएल कॅलन कुटिनो 5 वर्सां जल्मा दिसाचरण करता. ह्या संदर्भार ताणें केक स्पॉन्सर दिल्या बाय संदीप कॅरल कुटिना. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. तशेंच 90 आनी 5 वर्सां जल्मा दिसाचरण करच्या संदर्भार मारिया कुटिनो ताणें लाडू आमकां तिणें स्पॉन्सर जावन दिल्या. तिच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चेरी कुटिनो आनी कुटुंब सांजूद वाडो तांणी 1000 रुपया दान जावन दिला. तसोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. निमाणें गीत जाल्या उपरांत तुमकां थंयसर गोडशें केक वांटले ते तुमी स्विकार करचे आनी मोठ्या कार्यान वांटिल्ले जावचे. एक केक एलाम आसा आयसीएमाच्या सद्यां खातीर. एक केक एलाम आसा तांच्या खर्चा बाबतीं तांच्या बऱ्या कामा बाबतीं. देखून तुमी दया करून ह्या केक एलामाक रावून तांकां सहकार दिजे म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. मोठ्ठें कार्य आवजी आवजी मात आसतली आनी एक एलाम आसतली. दया करून तुमी रावचे. वंदिता वर्णिता देवाये भुरगीं सत तुजी आमी गिता गावूं. हर्षिता निर्मस्ता ओंकारी मोरये आज नकाबतीन नवां करूं. मायत देवाची मायत शेंस आमची आयक माये दयेन मागणी आमची. मायत देवाची मायत शेंस आमची आयक माये दयेन मागणी आमची. वंदिता वर्णिता ये देवाये भुरगीं सत तुजी आमी गिता गावूं. हर्षिता निर्मस्ता ओंकारी मोरये आज तुका भक्तीन नवां करूं. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरये आशीर्वादी वाका. खुसाची करूया यावर आमच्या देवा आमच्या बापाच्या पित्याच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.